सगळी कंडिशन वायलेट जालो हांगा बूक हांगा कोण वायलेट करिना तांकां तुमी अशें हें करता गोंयकारांक ते सुद्दां म्हादेक लागून झगडटा तांकां कायद्यानुसार आमी परमिशन मागपाचें तें तरी सांग आमकां आमी इतलेंच मागले की आमकां कायदो सांगा जर गेल्या फावटी लागोंक ना जाल्यार ह्या फावटी कित्याक लागले आतां कोणाच्या पोटान दुखलें पंचायतीक कोणें सांगलें लेटर करपाक आनी ते पंचायतीची कंप्लेंट एक्सेप्ट कशी जाता ती थंयच्या थंय कित्याक भायर पडोंक ना कित्याक पंचायतीक एज पर पंचायत राज एक्ट हें खंयच लागना आनी आमी PWDचो रोड यूज करता आमी पंचायतीचो रोड यूज करिना ही खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची रॅली न्हू आमी आमचो जर तुमी हे फ्लॅग सुद्दां पळयत जाल्यार हो टुगेदर फॉर महादेवी मुवमेंट आसा हांगा खंयसरूच RGP बरयल्लें ना रेव्होल्युशनरी गोंज पार्टी बरयल्ली ना नाजाल्यार खंयच्या दुसऱ्या खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचें नांव ना हांगा तुमी कायदो दाखया आमकां आमी एप्लाय करता आमकां परमिशन एप्लाय करपाक कांयच टेन्शन ना आनी आमकां भंय दिसना पूण खंयच्या कायद्यानुसार आमी एप्लाय करपाचो हें आमकां खबर ना की गेल्या फावटी आमी चल्ले आमकां आडोंक ना. Madam, just tell us under what section and under what rule you are stopping this, please. Can you please explain to us? Just wait for some time. Yes, madam. The deputy director is coming. So you don't have the answer? You don't have the answer? Sir, you have the answer? Okay, thank you. सोनच्या हांगा पावलो अजून तुमचे सॉर्ट आउट जायना आम्ही वयता हांव लागता चल ग्रुप ऑफ कितले 4 जाण 2 जाण 3 जाण कायदो जाय तो लायक तुमच्या पिशे समजला कितें पंचायत थंय हे धाडटा तूं आमकां दाखयता ते पंचायत कंप्लेंट करता म्हणून म्हादेक लागून आम्ही आता एप्लिकेशन दिता तुमकां ओके ऑन युअर रिक्वेस्ट वी आर गिविंग एप्लिकेशन ऑन माय रिक्वेस्ट तुमच्याकडे दिता सर तुम्ही एप्लिकेशन द्या वी विल रिफर इट टू द पोलीस वी विल कन्सिडर ऑल फॅक्टर्स जे आमकां रिप्रेझेंटेशन आतापर्यंत येयल्लें आसा ते वी विल असेस द सिच्युएशन एंड वी टेक अ डिसिजन.